हाय फ्रेंड्स अँड वेलकम टू गेस्ट हाऊस बायट. आयज आमी आसात मैड्या कितें करपाक? भाजी करपाक. हय, थोड्यो ज्यो भाज्यो आसा ज्यो फक्त आमकां पावसाळ्यान अवेलेबल आसता आणि अविनाश त्यो लावच्यो रुवच्यो बी काय पडना, आपोआप येता आणि ताजे खंय खूब हेल्थ बेनिफिटूय आसा. भितून हांव सारकें झिरो आसा, म्हाका कांयच खबर ना. सो म्हाका दिसता आमी खंय वचून ह्यो भाज्यो शिकून घेवच्यो. आय एम शुअर की असल्यो भाज्यो रेस्टॉरंट्स किंवा फूड जॉयंटार अजिबात मेळपाची ना. आणि घरची जी स्पेशल पद्धत असता पळय ती वेगळीच असता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो म्हाका दिसता आज आमी वचून ती शिकून. बरोबर, चल. पावस सुरू जालो की घरान जाणट्यांचो बोवाळ सुरू जाता. म्हस्काची भाजी, सुरणाच्या पाल्याची भाजी, खंयची तायकिळ्याची भाजी. थंडी जाल्या मुगो अडुळसा घालून काडो घे. आता जरी हो आवाज मातसो कमी जालो तरी सुद्धा थोड्या घरांनी हो आवाज अजूनय आयकपाक येता. जाणटे म्हणटात की वर्सान एकदा ह्यो भाज्यो खावपाकूच जाय. शहरान व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगां मदीं ह्यो भाज्यो आता खंय मेळटात? सो आमी पावली मैड्या. सो अविनाश, आमकां ह्यो तरेच्यो भाज्यो दाखोवपाक आमच्या बरोबर आसा सुशिला पाटकर. नमस्कार. सो आमकां ह्या भाज्यां बद्दल अजिबात ज्ञान ना. सो आमकां तुमकां दाखोवची पडटली खंयची भाजी आनी ती कशी तयार करता. या चल. परत धुवप. सगळी काढली अशी न्ही, तर अशी घेवप. अशी मुठी, अशी मुठीन घेऊन अशी करप. अशी केली का परत अशी मुठीन घेवप आणि अशी बरी बारीक चिरप. सो आता आमी भाजी हाडली, चिल्ली, आता ती कशी तयार करपाची ती आमकां दाखया. सो आता पहिली खंयची मस्काची भाजी? मस्काची भाजी करप. ताका कितें लागतले? तेल जाय पयली फोडणे, आणि मागीर कांदो घालतले, ओली मिरची. मागीर हांवें ही तोरची डाळ ही हांवें भिजोवन हाडल्या, भिजोवन दवरली. म्हळ्यार ती भिजयल्ली डाळ, ह्यो घोटयो म्हणजे आमच्यो फणसाची भिकणां, ती हांवें साफ करून बारीक केल्या. आणि हे गोड, हे खोबरें, मीठ चवी पुरतें, ओली मिरची आणि तेल लागतलें थोडं. आता कांदो मातसो असो तळसर जायलो, चड ब्रावन जावपाक नाका, असो कमीच असल्यार चलता. ताजेर हांव ही तोरची डाळ घालतलें. जराशी हांवें पाणयान भिजयल्या. मागीर ही भिकणां घालतले. ल्हान भुरगीं खातलीं जाल्यार त्यो मिरच्यो तूं मागीर घालूं शकता. म्हणजे आपल्याक जाय तशें. पयलीं घातल्यार मातसो ताका तिखसाण चड येतली. पयलीं खंयशें म्हणटाले की ह्यो पावसाळ्यान ज्यो भाज्यो जातात न्ही, ती एकदा तरी खावपूच जाय, अशें खंय कितें तरी ट्रेडिशन आशिल्लें. पूण आतां लोक जे शारांनी मूव करूंक लागला, म्हाका दिसना की त्यो भाज्यो सुद्दां आतां तांकां थंय मेळटा. हेका मातशी एक वाफ येवंक जाय. आता ह्यो घोटयो आणि हे शिजत आयल्या डाळ.
या भाजीक आनी दुसरें कितें नांव बीन आसा? मस्काची भाजी, शेगूल, आम्ही शेगूल म्हणतात. आणि कसले वड आसा? आणि याची आम्ही शेंगांची ती भाजी करू शकता, डाळीच्या रसान घालू शकता, प्लस आम्ही झुणको करू शकता, बेसन पीठ बरे फ्राय करून त्या शेंगाचो. आणि त्याचे फुलांचो एक तरी करता नी चटणी अशी. त्याच्या फुलाची कोशिंबीर जाता. अरे वा. म्हणजे म्हाका दिसता अविनाश फुल झाडूच उपयोगी आसा. औषधी सामके आणि उपयोगी युजफुल असे ते झाड आसा. म्हणजे जेंका म्हज्या सारकिल्ल्या मनशांक जांकां हाचो उपयोग खबर ना ते प्लीज नोट डावन करा की ही भाजी जरूर खायात ह्या मॉन्सुनान एटलिस्ट. आता हे जाल्ले आसा, वाफ आयिल्ली आसा, तितून हांव भाजी घालता. आणि उलट हेतून उदक घालनासतना शिजयशात जाल्यार आनी तेजे सगळे जीवनसत्व मेळटा. जर असो थाळो दवरून तेजेर अशें उदक वयर घालून सुद्धा ही भाजी करू येता अशी. म्हणजे वाफेचेरच म्हणजे तेजे जास्त आमकां जीवनसत्व मेळटा. म्हणजे अविनाश जे आपल्या फास्ट लायफान बिझी आसा पळय, कुकराक एक शिटी काढली की तुमची भाजी जाली. फक्त ती खंयच्याल्यान तरी वचून हाडा आणि ती व्यवस्थित चिरप व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तुम्ही येतूर सासवा किंवा हळद फोडणी कायच घातलेली ना? आता हांव मातशी हे जाली काय मीठ घाल. म्हणजे आपण इल्लेशे तेल घातलेले चड काय तेल ना. आणि मातसो कानो तळसुपाक तो सुद्धा न घाल. शिवराक जे कानो खायना त्या दिसांनी तशी करू येता, तशी करू येता. टेस्टीक इल्ले गुळ घालू येता, मातशे मातशे चेंजीस करून ती भाजी खाऊ येता. म्हणजे आपण ही भाजी खूप हेल्दी आहे एकदम. ताजे परोठे जातात. अरे वा. त्याचे परोठे खाऊंक मेळटा. आता हे मेथीचे परोठे करतात तसे ह्या भाजयेचे परोठे करू येता. सकाळी नाश्ता जाता. जी भुरगीं खायनात तेंच्या पोटान भाजी वता. म्हणजे कालकीन तुमका खूप अशे ऑप्शन्स दिल्ले आसा की एकदाची भाजी तुमच्या पोटान घाला. पण हे वाफेरच ती भाजी शिजता. आणि अविनाश एक वासूय बरो येवंक लागला. जालें. आता हांव इल्लें मीठ उडयतलें. चवी पुरतें मीठ घालात. अदमास आपली भाजी कशी आसा त्या प्रमाणे मिठाचे प्रमाण आसा. गोडसाण येवपा खातीर मातशे तुरटपणा आसता त्या भाजी. ही अशी पारंपारीक भाजी ही भाजी तुमकां कोणें शिकयली? तेतून आमकां कळ्ळें जाणटेल्यांक कडल्यान की ही भाजी आयुर्वेदीक बरी, खाल्ल्यार बरी, एकदा तरी खावची गो वर्सान अशी म्हणटाली. जाणटी जी आसली ती म्हणटाली आगो आवडना तरी एकदा तरी खावची ती भाजी पानार. त्यामुळे आमकां ह्या भाजयेचे महत्व. आणि आता आमी आमच्या भुरग्यांक सांगतात. आता हांव खोबरें घालता. कोणाक खोबरें नाका तेणे कमी घातल्यार चलता. तायकिळ्याची आमी भाजी करता सेम प्रोसिजर. सो म्हाका दिसता आता आमी भाजी जाल्ली आसा ही. आणि जो बरो खमंग वास सुटलेलो आसा. बरो सुटलेलो म्हाका दिसता फणसाच्या भिकणाचो मातसो वास येवपाक लागला. आता आमी दुसरी भाजी करूया. Leaves are excellent source of protein, much concentrated source of many quality amino acids. It is richest source of vitamin A, helps in maintaining of skin integrity, vision and immunity, and fine sources of minerals like calcium, iron and copper. चला आता आमची दुसरी भाजी खयची आसा? सुरणाची. सुरणाचो पालो काढला आणि तो आता बारीक चिरला. आता हांव तेल घालता. प्रोसिजर सेम. हय सेम. पण कानो बी कोणाक आता कानो आवडना न्ही. शिवराक आसा, सोमार, आज कानो खायना, तेणे कानोय न घालता करू शकता. आणि कानो घातल्यान मातशी टेस्ट बरी येता न्ही. डाळ घालपाची नाही का? तोरची डाळ एका घालप. पण घातल्यार जाता तेका? जाता, आपल्याक जाय तशी करू येता. आपण तुवें केन्ना खाल्ला सुरणाच्या पाल्याची भाजी केन्ना? तेच सांगपाक वताले की हांवें म्हणजे केन्ना आयकुकूय ना आनी केन्ना खावपूय ना. पण इझिली सुरणाचो पालो इझिली मेळटा मार्केटान. मेळटा मार्केटान. म्हणजे आता पालो ओळखूय शकते ना. उदक टाकीन जेन्ना दाखयला तेन्ना कळ्ळें की हो सुरणाचो पालो म्हणून.
मातश्यो त्यो घोटयो शिजपाकच उदक लागता, बाकी पाल्याक जास्त उदक लागना त्या. ही भाजी तशीच म्हणजे रोखडी शिजता. आता ही घोटयो जाय आयिल्ली आसा. हो चुरणाचो पालो. म्हाका दिसता पयलीं आतां काकीगेर कश्यो अश्यो घराच्या लागींच आसा पळय भाजी. हय पयलीं म्हाका दिसता अशें घरा आपल्या बाबा पोरसान ही भाजी आसा ती भाजी पावसाच्या दिसांनी बाजारान बी आनी वचपाचें ना. त्यो भाजयो काडल्यो आनी थोड्यो गांवठी भाजयो थोड्यो तरी मेळटाल्यो. मेळटाल्यो जातात ते. आता हे कन्स्ट्रक्शना बांदली की कमी कमी जाय. घरा बांदतात, सिमेंट घालतात, त्यामुळे आंगणान सुद्धा कितें जाताल्यो त्यो बंद. आणि आपण आदले जनरेशन जे असले न्ही तेंका इजिली ही भाजी खावया ती भाजी खावया ना जाल्यार सुरण खावया, घराकडे आसा ती भाजी नाल्यार केळ्याची भाजी तरी करूया अशें जातालें. मार्केटांतल्यान भाजी घेवन येवन ते खाणें खूब कमी आसतालें. पूण आतां तेजें उलट जालां. आतां मार्केटांतल्या भाजी शिवाय जायना, ऑप्शनूच ना. एक 5 मिनटां सुद्धा भाजयेक चड लागची ना, कित्याक कोळो न्ही तो पालो. जून जातकीर मागीर मातसो जून लागता. तो आतांच खावपाचो ह्याच दिसांनी. मागीर मातसो जून जाता, पोना मागीर चुरण जाता पळय तोपर्यंत मागीर तो पालो असो कलर तेजो चेंज जाता. सुरण आसता ते बेश्टे शिजोवन सुद्धा खावंक मेळटात, उकडून. आमचो बटाटो कसो सेम बटाट्याचीच ती एक हे सारको बटाटो कसो उकडल्यार तेज्यो कटलेटी कर, जाय ते कर आयटम बटाट्याच भशेन. अजून आता परत तुम्ही उदक बी काय चड घालची ना, वाफेरच शिजयतले. चड लागना पाणी तेका, मागीर कोळी आसा न्ही. जाय कोणाक जाय तेणे घालू शकता, म्हाका तेणे नाही घातले. आता खोबरें घालतले. सोला सगळ्यान लास्ट घालता. आता मी भेंड्याच्या बी भाजून घालता पयली घालता. ही फक्त न्ही मातशी खाज वचपाक आयलीच जाल्यार अशी कोणाकय चुकून खाज येता. ही 2 सोलां हांव अशी कुस्करून. ती भाजी चिरताना खाज न येवपाक कितें आसा अशें प्रिकॉशन बीन काय ना म्हाका तरी येयना, पण कोणाक आयली जाल्यार थोडी ग्लोव्ज यूज करून बी चिरू शकता. आतांच्या हेतून ग्लोव्ज यूज करू शकता. 1 चमचो भर जायला मातशें पाणी घालता. हेतून तू मसालोय उडवू शकता. गरम मसालो, ओली मिरचीच जाय अशी ना, हेतून तू गरम मसालोय घालून करू शकता. Beneficial for patients suffering from piles. Vegetable suits people with hypertension. Special health benefits to people with diabetes. Maintains hormonal balance. Natural product that is high in fiber, rich in potassium, magnesium and phosphorus. बाकी आता तुम्ही आमकां म्हणजे 2 अशो हेल्दी आणि मेडिसिनल बेनिफिट भाज्यो दाखयल्यो. आता ह्या पावसाच्या दिसांनी खूब जाणांक थंडी जाता, जोर येता. म्हाकाय खूबदां अशी थंडी जाता, तर कितें काडो बीन अशें घेतात, पूण तो करपाक खूब कमी लोकांक कळटा. गांवठी काडो आसा आनी जे आता आमी शरपी बी घेवन गुळयो घेवन ती थंडी आमची भितर उरता भुरग्यांची ल्हान, त्यो त्यापेक्षा हे काड्यान ती न्ही संडासांतल्यान जावं उलटेन कफ जावन भायर वता. त्यामुळे हो आयुर्वेदीक काडो करपाक शिकायत. ताका कितें लागतलें? हळशी ही मातशी गरम करूंक जाय. बाजारान मेळटा दुकानान. ही बरी गरम करून अशी फटफटतली मोहरी भशेन. अच्छा अच्छा अच्छा. तेन्नाच ती जाली म्हणपाची, नाल्यार अशी बुळबुळीत जाता आनी तो काडो बरो जायना. हे आले हांवें बारीक करून घेतला. हे गंजण गवती च्या आमचो जे पोरसान आमच्या जाता, एक गंजण. हे तुळशीची केसरां, तुळस,